दिवचल शहरात सध्या फोंडकुलांची समस्या निर्माण झाल्या. शहरातल्या चडशा अंतर्गत रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात, देखून वाहन चालक आनी लोकांक वायट अनुभव मेळटा. सध्या पावसाचे दीस आशिल्ल्यान समस्या वाडिल्ली आसा. उदकाची नवीन पायपलायन घालपा खातीर बोड्डे सयत शारांतले रस्ते फोडिल्ले. हे काम पुराय जावपाच्या वाटेर आसतनाच आडवेळ्या पावसान घुमशाणा घातिल्ल्यान चर करपाचें काम गडबडीत करचें पडलें, देखून रस्त्याची दशा जाल्या. पावस पडलो की रस्त्यावयले चर आनी फोंडकुलां भरतात, देखून वाहन चालकांक ताची कल्पना येना, देखून ल्हान सान अपघात घडटात. लोकांक धड चलपाक लेगीत मेळना. सायडीन दबके भरलेले आहा शांतराव इस्कॉला कडेन ते भरतात टायल्स आहा ती हे घातलेले आहा दबकून ते उदकान पाय घालून वयचो पडटा. शांतराव इस्कॉला कडेन जंक्शनाचेर सिग्नल पडटा थंय. म्हणजे गाडयो बी गेल्यार उदक उसळटा. उदक उसळटा म्हणजे आमी वयपाक केन्ना वयल्यान येवचें पडटा, फुटपाटी वयल्यान येवचें पडटा जाल्यार फुटपाट कशी आहा ती मदां मागीर झाडां थंय. पण म्हाका एक सांग आतां शहरान खंय खंय रस्ते अशे पाडलेले? हय सगळे सगळे गावणा कडेन ते पडला ते काय ते खड्डो पडलेलो आहा सगळे एक रस्तो येना सगळं अशें चलपाक मेळना. चड पावस पडलो काय खड्डे खड्डे आहात चालू आहा आसात. म्हणजे डांबर घातलेले करतात पकडे खळखळ वयतात. म्हणजे हो जनरल पब्लीक एक त्रास. पब्लीक एक त्रास काय ना खंयच न्ही कशें येना. म्हणजे झप्प कळना तो पडटा भितर आनी ऑटो स्कूटर घालून तर आनी टू व्हिलर घालून खूब हे येता त्रास जाता आमकां. सायडीचो कोण म्हणजे झप करून कितें म्हणटा आरे खंय चली काय म्हणून पूण तेका बाबडे खड्डो आसा पूण तो म्हणटा आपल्या आंगार गाडी हाडली आनी कितें म्हणली झगड्यो जातात. झगड्यो जातात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.